Susuми mon manun kita tu somo करता तू करेगा दीता ओ सुसुमी मन मान के था मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधन हाव करता सोमिया सरपोडण वंदिताननिया आराधन हाव करता सोमिया सरपोडण वंदिताननिया आराधन हाव करता सरपोडण वंदिता मौसो मी उन्मानुन घेता आराधन हाव करता सरपोडण वंदिता मौसो मी उन्मान घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा Alleluia 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिताननिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिताननिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो मी मन मान घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो मी मन मान घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Mucha somia, mucha deva, mucha somia, mucha deva, mucha somia, mucha deva. सोमिया मुझा देवा
Alleluia, 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 Arigantuka sumiyan Jisu. Arigantuka sumiyan Jisu. Oglaptuka sumiyan Jisu. Oglaptuka sumiyan Jisu. Vandantuka sumiyan Jisu. Vandantuka sumiyan Jisu. Mahimatuka sumiyan Jisu. Mahimatuka sumiyan Jisu. Vandantuka sumiyan Jisu. Vandantuka sumiyan Jisu. Arigantuka sumiyan Jisu. Mahimatuka sumiyan Jisu. Hallelujah. 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 Mogalbo no ni benino. या पवित्र घडी आम्ही असाव सम्या कारदान करूंक हांगा सर आमी आयल्या हो थोडो वेळ सम्या सांगता करसून ताचें बेसांव घेवन फुडें वेचाक आमी हांगासर आसाव सबार कारणा खातीर आमी हांगासर आयल्या जावंक बरो ताका अर्गां दिवच्या खातीर ताणें केल्ले उपकार नियाळचे खातीर मात्र न्ही जें कितें आमकां मागोवंक जाय ती मागणी आनी त्या सवां घेवन हांगासर ह्या बाजिलिकेच्या पुनशेताक आमी आयल्या आनी प्रत्येक जावन सालारेचा मरिफात देवान आमकां केल्ल्या कुरपे दिनाचो उडास काडूंक ताका अर्गां दिवंक ताणें केल्ल्या महिमे खातीर ताची स्तुती गावंक आमी हांगासर आसाव देवाक आमी अर्गां दिवया हो दीस हो वेळ ताणें आमकां वो केल्ल्या पासून कीर्तनाची उतरां कीर्तन 86 कीर्तन 1, 2 आनी 3 अशें म्हणटा म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक तूं निवार तूं म्हजो देव आनी म्हजी दया कर सोमिया कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारतां तुज्या सेवकाचें काळीज संतोशान भर सोमिया कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारतां सोमिया तूं दयाळ काकुळदार बक्षूंक तयार तुका उलो मारतल्यांक अपरिमीत तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हज्या विनवणेक कान दी हो सुबीत रितीन कीर्तन 86 आकांताच्या वेळार म्हणल्यार मागण्या आकांताच्या वेळार मागणें म्हणल्यार तकणे लावाकाल हें दाविदाचें मागणें दावीद देवा कडेन मागता देवा म्हज्या मागण्याक तूं कान दी म्हाका तूं आयक हांव कितें सांगता तें तुका कळच्याक तो म्हणटा तुज्या सेवकाचें काळीज तूं संतोशान भर सोमिया तूं दयाळ बोगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर तुका अपरिमीत मोग सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हज्या विनवणेक आदार दी अपुरबायेचीं उतरां ह्या दाविदाच्या मागण्यांत आसात मोगाळ भाव भयणीनो आज तेंचो मागणें करूंक हांगासर आमी आयल्या सर्वेस्पराक उलो मारच्या खातीर थोडो वेळ ताच्या सांगता करसूच्या खातीर आमी आयल्या देखून ह्या येवकारिस्तांतल्या सोमियाक आमी आराधन करया गावया एक आराधनाचें गीत आमी आनी ह्या मरिफात सोमियाक आराधना आमी करया आराधने देवा तुमच्या कंतराच्या बुकांनी पान नंबर 34 आनी हें गीत आमी गायत आसतना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो सोमियाक आमच्या काळजान पुर्तेपणी आमी उलो मारया आनी ताका आराधन करया आराधने देवा आराधने प्रभु येसुवे
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಳಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
आराधने 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 देवा कमी आराधन केलें अर्गांत कादिली या भोव पवित्र घडये मोगाळवो बेणीनो सुम्याचो आमी आसांव सुम्याचो आनंद भोगच्याक तसो प्रकाश आमच्या मुखामळाचेर घेवच्याक प्रत्येक रितीन सुम्याचो आमी मागच्याक जो मेरिवियांनी ह्या जगांचो पात्रून म्हणटा मागणें म्हणल्यार हांवें देवाक पळोवचें आनी देवान म्हाका पळोवचें हांवें देवाक पळोवचें आनी देवान म्हाका पळोवचें आज ह्या सुसमयेचेर आमचे दिश्ट घालया सबार्जनीयेची राटावळो समस्ये हे सक्कड आमी हांगासर घेवन आयल्या जावंक पुरो सक्कड आमच्या कामा मदें समस्ये मदें ह्या आराधनांत आमी भागीदार जाता जावंक पुरो बा सुमयान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन आमी आराधनांत आसा मोगाळ भोवीन सुमयान केल्ल्या सक्कड बरेपणाक ताका अर्गां स्तुती आमी दिवंक फावो कित्याक ताणें म्हाका आनी तुका रचलां सांबाळलां कुरपेन भरलां ही खूब पवित्र वेळ ताणें आमकां फावो केल्या ताच्या सांगाता रावच्या खातीर सबार जाणांक हांगासर आज येवंक मोन आसलें जावंक पुरो वा तांकां आज येवंक जावना वा सबार जाणांनी चिंतलें जावंक पुरो आज आमी हांगासर येवन एक आराधन करी जाय म्हूण जावंक ना जावंक पुरो सबार जाणां आज आमी हांगासर आयल्या ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसा देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया ताणें केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर म्हाका आनी तुका सुमयान सबार रितीनी आदार दिला कुरपेन भरला म्हज्या कुटुंबाक ताणें सांबाळला आमी वेहिकलार येत आसतना चलोवन वयत आसतना देवान आमकां सर आपायांतलें अवघडांतलें राखलां उज्यांतलें आवरांतलें उदकांतलें मारेकार पिडे शिडेंतलें सुमयान म्हाका राखलां सबार भोवटी मरणाच्या तणीर पाऊल लावन बचाव जावन फाटीं आयलां सबार भोवटी म्हज्या जिवितांत एक मारेकार पिडा आयिल्ली जावंक पुरो गूण जायना म्हणून हांवें चिंतल्लें पण सुमयान म्हाका गूण केलां थोडे फावटी जिवितांत आनी जालें आनी मुखार वचूंक जायना म्हूण हांवें बरवसो सांडुल्लो जावंक पुरो पूण परत म्हज्या काळजांत त्या सुमयान तो बरवसो जिवो केला सभापटी हांवें चिंतिल्ली योजना म्हज्या कुटुंबाची म्हजी वैयक्तीक ती हांवें चिंतल्ली बरी जावंक नात मोगाळ भाऊ बीन असतडपटी आमी ह्या योजनाचेर आमची आशा सांडल्या जावं एक कांय बरें काम हांवें सोदल्लें तें जावना वा एक सोबीत घर बांदिचें म्हूण एक योजन केल्लें तें समापताक पावोवना वा एक बऱ्या सैरिकेच्या देण्या खातीर हांव मागून आसलो तें जावंक ना वा म्हज्या भुरग्यां पासत हें जायजें म्हूण हांव चिंतून आसलो तें जावना वा म्हज्या घरांत असलें एक बरें फलें जायजें म्हूण हांवें चिंतल्लें तें जावंक ना असल्या संदर्भार हांवें आनी तुवें ताच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक जाय आनी ताच्या कुशे प्रकार कितें जाता तें मात्र हांवें मुंदरून वरयेत म्हणलें हांवें चिंतूंक जाय पण देवान आज म्हाका आनी तुका राखलां सांबाळलां ताच्या कुशे प्रकार जिवच्याक म्हाका आदार दिला त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया विशेश मापान आज ह्या आराधनांत हांव आनी तूं हांगासर आसांव मोगाळ भोव बेनिनो देवान केल्ल्या उपकारा पासून देवान केल्ल्या बरेपणा पासून आनी देवान म्हाका आनी तुका दिल्ल्या बऱ्या भलायकेच्या कारणा पासून जर आज म्हजी भलायकी बरी नातली तर म्हज्या हात पांयांक बोळ नातल्लें तर वा म्हाका दिश्ट नातल्ली तर वा म्हाका हुशार नातल्लें तर वा हांव आंतुळणार आसुल्लो तर म्हाका हांगासर येवंक जातें ना
वा ह्या आराधनांत भागीदार जावंक देवाचें उतर आयकोवचें तें देणें म्हाका जावंक ना देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व कृपे देण्या पासत आनी विशेष मापान देवाची स्तुती आमी करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Obrigado, tuka samian Jesus. Obrigado, tuka samian Oglap Jesus. tuka samian Oglap Jesus. tuka samian Jesus. Mahima tuka samian Jesus. Mahima tuka samian Aradan Jesus. tuka samian Jesus. Aradan tuka samian Jesus. Hallelujah. 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 Obrigado, tuka samian Obrigado, Jesus. tuka samian Jesus. Somia maka tuve az येऊंक फावो केल्ल्या खातीर Obrigado, tuka samian Jesus. बऱ्या भलायकेचें देणें तुवें म्हाका दिल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. हेरां पासून मागची कृपा म्हाका तुवें फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian ह्या Jesus. पवित्र सक्रामेंता मरिफा तुजें दर्शन तुवें आमकां लाभयल्ल्या खातीर Obrigado, tuka samian आज Jesus. म्हजे हात उबारून तुका स्तुती करूंक तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बऱ्या फुडाराचें देणें तुवें फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. तुज्या जिवितांत कितें हांवें मागिल्लें कितें योजन केल्लें तुज्या खुशे प्रकार जावच्याक तुवें म्हाका आदार दिल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. बऱ्या भलायकेच्या देण्या मरिफात म्हाका आज तुवें येवंक फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. ह्या आराधनांत वांटो घेवंक आमकां हर एकल्यांक तुवें कृपेन भरल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. विशेष म्हणयारी याजाक धर्मीक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian हो Jesus. पवित्र जागो तुवें आमकां दिल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. आमच्या कामां आनी राटावळी मध्ये हांगासर येवन तुजी स्तुती गावंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. आमच्या कुटुंबाक सर आपायांतल्या अवघडांतलें तुवें राखून व्हेल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian आमी Jesus. वाहनाचेर बसार आनी रस्त्यार चलोवन वयता आसतना आमकां तुवें अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी रगत वाळशें तुवें केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. आमच्या सगळ्या कुडीक रगत वरोवचें एक बरें काळीज तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून Obrigado, tuka samian Jesus. अर्गां तुका सुमियान जेजू होगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. उबी रावया सुमियाक हरसून गावया तें गीत आमी गाता आसतना सुमियान केल्ल्या सकट बरेपण सोडा समी कडया पान नंबर 56 हें गीत आमी गायता आसतना म्हज्यान तुज्या जिवितांत सुमियान कितें केलां तें सगळें आमी उसारच्याक सुम्याची आदार मागया आनी हें गीत आमी गावया. हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, आमी हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, आमी हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेसू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया आणि देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसनून गावया, हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसनून गावया, हरसनून गावया, हरसनून गावया, आमी हरसून गावया जीवदातारा हरसून गावया जीवित दिल्या हरसून गावया कृपेवंताक हरसून गावया ससनाच्या बापाक हरसून गावया आणि जीवदातारा हरसून
हर्षण गाव्या जीवित दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवंता हर्षण गाव्या सस्नाच्या बापाक हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या दैविक कुस्वाडाक हर्षण गाव्या रायांच्या रायाक हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्याक हर्षण गाव्या सर्पोत्पेधाराक हर्षण गाव्या आणि दैविक कुस्वाडाक हर्षण गाव्या रायांच्या रायाक हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्याक हर्षण गाव्या सर्पोत्पेधाराक हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हर गात का समय गलाप्त का महिमा का समय हालेलुया हालेलुया आमच्या काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया देवाक आमी अर्गां दिली हरसून गायलें देवा बापाक जेजू सुम्याक पवित्र आत्म्याक आनी त्रिएका देवाक मोगाळवो वेळ मुकळो वेळ आमी देवाचें उतर आयकून साक नियाळ करच्याक आमी येता आज आमी हांगासर आयिल्ल्या देवाचें उतर आयकून साक ताची कृपा जोड घेवच्या खातीर येदोळ पर्यंत तुमची स्तुती आमी केली ताका आराधन आमी केलें मुकलो वेळ समर्पया त्या सुम्याक आनी प्रत्येक रितीन मागया मजत पवित्र आत्म्याची तसो पवित्र आत्मो पाराकलीत बुजवणदार बुद्ध देणार शिसांक आनी मरयेक दैरान भरलेलो भिवकुऱ्या शिसांक देवाचे उतर प्रगट करच्याक आदार दिल्लेलो आनी विशेष मबान उज्याच्या आजिबे मरपरे फात येवन आपणाची देणी आनी फळां शिसांचेर आनी आमचे वयर वतलो तसो पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा देवोन ये आमचे वर म्हणून मागया आनी देवाचें उतर भक्तीपणी आयकून साक या देवाच्या उतराचो नियाळ आमी भक्तीपणी करच्याक आमकां तसो पवित्र आत्मो आदार दिवन दी म्हूण या पवित्र आत्म्याची सकत या गिताद्वारे आमी मागया पान संको 97 पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो लाभोय आमकां तुजी कृपे देनी
लाभोय आमकां तुजी कुर्बेवेणी बोळाधिकार आमची अस्कचिणे बोळाधिकार आमची अस्कचिणे बोळाधिकार चिणे बोळाधिकार चिणे पवित्र त्या कुर्बे सागर आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये पवित्र त्या कुर्बे सागर आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये कुटुंबांची येवकामी माया मोगान कुटुंबांची येवकामी माया मोगान लालेवन मागता लावय तुजी कृपा लालेन मागता लावय तुजी कृपा लाभोय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोणान वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोणान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कुर्बे सागरा आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये पवित्र आत्म्या कुर्बे सागरा आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये सर्वेस्वर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सवे आसूं देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागीक सर्गींचे रास तांचे रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बजयतलो सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली निथळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावरतात तूं कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निते बसो दगदणी बगतात ती कितली बागीक सर्गींचे राज तांचे म्हजे बसो तुमकां मान बगूंक दगदणी सोसूंक सर्व तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागीक संतोशानी उल्हास पावा कित्याक स्वर्गराजान येदीच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी आसल्या प्रभादें गितांनी तशेंच सुदक दिल्यान
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुगाळ भाऊ भयणीनो, आज या आराधनाक आमी भागीदार जावन आसा. देवाचें उतर आमी आयकलें. खंयचें तें? 8 भागी. भागी. मस्तपटी आयकलां तुमी न्ही, 8 भागी. आनी 8 भागींतली एक भाग कितें आसा ती आज हांव नियाळाक काण घेता. आनी ती जावन आसा नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटा. एक फावटी सांग्यांगी, नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. परत एक फावटी, नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. तर देव कोणाक पळोवंक मेळटा? तुजे कडेन नितळ मन आनी नितळ काळीज आसल्यार कोण पळोवंक मेळटा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका मनशाक तुका भेटजे म्हूण तुका आशा जाल्या जाल्यार तो मनीस कसो आसूं जाय? एका रागिश्ट मनशाक तुका सदां पळया म्हूण बगता गे, बगताय. एक मोस्त्राचो मनीस एक आसा तुज्या शेजारा वा तुज्या वाड्यान, तुज्या फिरगजेन वा तुज्या कुटुंबांत. ताचे कडेन उलया, ताचे कडेन ताका पळया म्हूण तुका बगल्लें आसा गे केदळा म्हणी? नांगे तो आयल्यार तुमी, तो येना आयल्यार तुमी ह्या बागलांतान येतात. मनशाचें जिवीत अशेंच. कोण पळय एक नितळ काळज असो, नितळ मन असो, बऱ्या उतराचो मनीस आसा तर तुका कालें बगता आयलेशें उलया म्हूण बगता. बगता गे ना? बगता. इल्या ताका आयकया म्हूण बगता. नाजाल्यार एकलो मनीस फकत मोसोर आनी एकल्या विशयांतच उलोवचें, आनी एकल्याच्यो खबऱ्यो काडच्यो, मोसोर हगे सक्कड दवरन परत परत तुजे कडेन येता आसतना तुका एक उपगण बगता न्ही, ह्यो मनीस काल्याक म्हाका किरकिरी करता, ह्या मनशा कडेन म्हाका उलोवंकूच मन ना. मोगाळ भाव भयणीनो, एक नितळ काळीज, नितळ मन म्हजे कडेन आसा तर देवा की म्हाका पळया म्हूण बगता. बगता की ना? बगता. कित्या खातीर? एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तक अध्याय 36 वाक्य 26 म्हणटा, हांव एक नवो आत्मो तुजे थंय घालतलो आनी एक फातराचें काळीज तुजे थंय काण्ण कळें काळीज हांव तुका दितलो, एक मांसाचें काळीज हांव तुका दितलो. आय विल टेक अवे द हार्ट ऑफ स्टोन and give you a heart of flesh. एक मांसाचें काळीज हांव तुका दितलो. एजेकियल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 36 36 वाक्य 26. कितली सोबीत उरत्रां पळया. एक नवो आत्मो हांव तुजे थंय घालतलो आनी तुजें फातराचें काळीज काण्ण तुजे थंय हांव एक मांसाचें काळीज तुका दितलो. तशें म्हणल्यार म्हज्यान तुजे थंय आसचें काळीज फातराचें गी. थोडे पोटी जाता न्ही गी, फातराचें जाता. थोडे पोटी आमचीं काळजां मोसराचीं, रागाचीं, हग्याचीं, नासमाधानाचीं आनी एकल्या विशयान खबरो करचीं काळजां म्हजे थंय आसा जाल्यार तशें काळीज सोम्या म्हजे तावन काण एक मांसाचें काळीज तूं म्हाका दी म्हूण सोम्या कडेन आज आमी मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते दळा मात्र ही 8 बागींतली ती बागी तूं सांगता आसतना नितळ मनाची कितली बागी देव तुका पळोवंक मेळटलो. तुवें अशें सांगत जाय, नितळ मनाची हांव कितली बागी देव म्हाका पळोवंक मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुमकां सांगलें ह्या आराधनाच्या सुरवेर जो हांव मेरी वियांनी म्हणटा मागणें म्हणल्यार कालें. हांवें देवाक पळोवचें आनी देवान म्हाका पळोवचें, दुसरें कितेंच ना. आज तुमी कोणाक पळोवंक आयल्यात? देवाक पळोवंक. आनी देव कोणाक पळयता? तुमकां पळयता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, एक नितळ काळीज म्हजे थंय रस म्हूण सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय. कीर्तनाचो पुस्तक कीर्तन 51 कीर्तन
51 साम 51 आणि वाक्य 10 म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो आणि थीर आत्मो म्हजे भितर घाल म्हजे उपरांत तुमी म्हणचे एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कीर्तन 51 वाक्य 10 उतरां मोगाळ भोव बेयनो एक थीर आत्मो आनी एक निर्मळ काळीज म्हजे तें रस म्हूण सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय जर म्हजे कडेन एक नितळ निर्मळ एक थीर काळीज आसा तर मात्र देव म्हाका आनी तुका पळोवंक मेळटा देखून हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां मोगाळ भोव बेयनो कित्याक आसात म्हणल्यार म्हजी जिणी इल्लीशी बदलूंच्याक मनशा सैम थोडे फावटी आमी सूख करता रागार जाता मोसरान भरता आनी एकल्या विशयान नाका जाल्लें उलयता असल्या संदर्भार ही देवाचें उतर म्हाका उजवाड दाखयता आनी म्हणटा तुवें करचें तें सोमाने कित्याक तुजें थंय फातराचें काळीज न्ही बगार एक कसलें काळीज आसा जंय एक मासाचें एक बक्षणाचें एक संतोशाचें काळीज तुजें थंय आसूंक जाय आनी ह्या देण्या खातीर आमी मागया मोगाळ भोव बेयनो जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें परत एक पटी व्हडल्या तळ्यान म्हणया जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मस्त पटी तुमी म्हणलां न्ही हें मागणें मस्त जणांच्या घरा आमोरे वेळार हे मागणें म्हणटात तें इतलें फास्ट म्हणटा गे आमी तें जेजू बळ्या म्हणटना तें एंड जावन जालें देखून तें कशें म्हणो जाय सवकास कशें सवकास तुजो हात खंय दवर न्हू तुज्या हृदयाचेर दवरून तुवें म्हणलें जय जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तेल्लें स्लो जायचें गे आमी थोडे फावटी इतलें फास्ट आमची मागणी आमचे थेर्स इतले फास्ट गे ताचीं उतरां ती आमकां कळना तेंत पळय एक नवें तें फिल्माचें पोद येवं दी न्ही गे तें पोद येवन तुज्या घरा भितर रिकच्या पयलें ताची उतरां करेक्ट कोत्ता आसता तुका एक 2 फावटी आयकल्यार पुरो आतांच्या भुरग्यांक एक 2 फावटी आयकल्यार पुरो तें सगळें पोद आहा पळय गेल्ले तक्षण ती म्हणटात करेक्ट कोत्ता आसता खंयची भास ती जावं दी खंयची भास आमकां सोमा करेक्ट कळटा तेंत आमकां पळय मागणी शिकोवंक 1ನೇ 2ನೇ 3ನೇ क्लास 4ನೇ क्लास जाता सादारण एक चालती मागणी सादारण खाली जाता देखून थोडे फावटी आमकां कितें जाय पळय तें आमी सडावत काण घेना देखून असली मागणी म्हणटा आसतना मोगाळ भोव बेयनो आमी इल्लेशें सवकास न्ही आनी ती उतरां आमी कितें सांगता पळय तें चीत दिवन सांग जाय तवळ मात्र एक मागण्याचो फळ आमकां फोव जाता देखून जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगाळ भोव बेयनो आज आमी कलत्या काळजा विशांत जेजूच्या मोगा विशांत आमी नियाळ करूंक आसा विशेश मापान थोडे फावटी देव पळय हेरांची दया करचो देव सबार फावटी ताणें ही रुजवात दिल्या कलत्या काळजाचो तो परनेसोल्ल्यांत सबार फावटी सबार दृश्टांत मरिफात देव कित्याक कालतो देव कित्याक दया करचो म्हणून ताणें आमकां कळीत केल्या विशेश मापान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 आनी 8 देव आपूण सकला देवून आयला म्हणून मोइजेक सांगता खंय देवून आयला सकला देवून आयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी तसो पूत म्हाका आनी तुका बक्षांनी दिवच्याक म्हाका आनी तुका कुरपेन भरच्याक मनशा बरी मनीस जावन आमचे सांगाता जियेला आनी ह्या खातीर तो आमचे सोवे आसा विशेश मापान जेजू विशांत
पवित्र पुस्तकाच्या त्या 4 वांजेलिस्तांनी बरयल्ल्या सबार दृश्टांतांनी जेजू केदळा सुरसुरता, जेजू केदळा खालतो जावन आपणाचें दयाळाचें काळीज तो दाखयता म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगिल्लें आसा. लुकाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 11 तावन 17 पर्यंतले एक रडच्या विधवीक जेजू म्हणटा, काले म्हणटा, रड नाका बाये, तूं रड नाका, कित्याक तुजी कश्ट कितें आसा तो हांव परिहार करता. जुवांचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 35 जेजू लाजराच्या फोंडा कडेन तो रडता. सगळीच बागवून गेल्ली. 18 वर्सां तावन देवसरान तिका कोड्यार घालून कसटिल्लें. तिका नीट उबी रावंक जेजून फर्मावन म्हणलें, आगे तुज्या पिडेंतलो तुका सुटका जाली. लुकाचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 10 तावन 13 पर्यंत. आनी तिचेर आपणाचो हात ताणें दवरलो आनी तिका तिणें गूण केलो. जेजू कणवळ्यान भरलो आपणाचें काळीज. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खोडकारांक पळोवन जेजूचें मन सुरसुरलें. जेजून आपल्या हातांनी आपडून तांकां गूण केल्लें घडीत सबार कडेन आमी आयकता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, सबार फावटी जेजू तावन ताच्या खालत्या काळजाच्या आनी ताच्या दयाळाच्या काळजाची अपरिमीत मोग अनुभव केल्ली आमी. आमकां देवाचो मोग अनुभव करूंक सबार अवकाश मेळ्ळ्यात की ना? मेळ्ळ्यात. सबार फावटी देवान म्हाका आनी तुका मस्त बेसांवांनी भरलां की ना? भरलां. आमी थोडे फावटी कालें करता म्हूण सांगल्यार देवान कालें पुरा दिवना पळय, ताची लिस्ट करता आमी. पूण कालें दिलां पळय, ती लिस्ट आमी करिना. मनशा सैम तशें. मनशाक केल्ले उपकार ना, केल्ल्या उपकाराचो लेख ना, पूण करिनातल्या संगतीचो लेख आमी वेगळी धरता गिना. तुमी धरनात गिना? धरतात. आतां तुमी तुमच्या भुरग्याक पळय, तुमी कितलेंय दिया, कितलेंय बरें करून वस्तू दिया, भुरग्यांनी उडास करचें खंयचें? तुवें कालें दिवनाय पळय तें मात्र. आतां पुरो क्रिस्मसाक वस्तू काडून दिलां न्ही, इस्टराक दिलां, नव्या वर्साक दिलां, स्कूल डेक दिलां, मागीर मंतफेस्ताक दिलां, 5 वस्तू जालीं. आतां सुकोन पोर ताच्या बर्थडेक कालेंगेक दिवना. तुवें 5 फावटी दिल्लेंय विसरता भुरग्याक आनी म्हणटा कालें भुरगें, म्हाका तुवें कांय दिवंक नाय, म्हाका तुवें कांय दिवंक नाय. तें गोव बायलां मदें जाता. कितलें दिल्यार बायलेक वा गोवाक बायलेन, गोवान बायलेक. लास्ट कांय एक संगत दिनातल्या कालें म्हणटा, तुवें कांय इतलो मोग कर न्ही. एक चूर थोडे फावटी राग केल्यार तूं म्हजो मोगूत करनाय, तूं म्हजो मोगूत. देखून थोडे फावटी आमी टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा. आयसबर्ग म्हणल्यार त्या दर्यांत खडप कितें आसा, खडप म्हणजे हिमगड्डे म्हण आमी म्हणटा कितें आसा, तें इल्लें वयर इल्लेशें दिसता, पूण ताचे सकयल तें व्हडलें आसा. ताच्याच खातीर टायटानीक तारू फुटल्लें. म्हळ्यार वयर कितें दिसता पळय तें एक ल्हानशें टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा आमी, ल्हानसो कुडको, पूण भितर व्हडलें आसता तें. तशेंच थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी केल्लें सगळें पळय तें कांय वयर टीप ऑफ द आयसबर्ग मात, वयर मात, पूण भितर कितें आहा पळय तें थोडे फावटी दिसना, पूण तें अनुभव करूंक जाय. देखून आमच्या मनशा सायबाच्या जिवितांत आमी अशेंच अशीर मनोभाव म्हणटा ताका, अशीर नॅरो मेंटॅलिटी म्हणून. आमकां मस्त बरेंपण केल्लें आसा, पूण तसो उडास करना आमी. पूण कितें करूं ना पळय तें पयिल्लें आमकां उडासाक येता. देवाच्या मोगान तशेंच देवान म्हजो आनी तुजो मस्त मोग केला. थोडे फावटी म्हाका थोडे फावटी आमी चिंता, देवा तूं म्हजो मोग करूं नाय, देवा तूं काल्याक आसलें म्हाका कश्ट दिताय, हे काल्या खातीर हांवें हें चिंतलें कित्याक जावंक ना, हांवें एक योजन गेल्लें तें म्हाका मेळोंक ना म्हणून थोडे फावटी शिणू सारता हांव. शिवाय देवान म्हाका दिल्ल्या सवार बरेपणाचो उडास आमी काडूंक सुकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून थोडे फावटी देवा कडेन आमी अनुपकारी जाता. कालें जाता आमी अनुपकारी. मनशा कडेन कशें अनुपकारीपण दाखयता गी, देवा कडेन असलेंच अनुपकारपण आमी दाखयल्लें आसा सबार फावटी.
आमच्या जिवितांत. मस्त जाणां पटी आमकां देवा तुवें म्हाका त्या कश्ट दिले म्हणलें बी विसारलें आसा. म्हाका न्हू ही कूड कितें आसा पळय आमची देवान केल्लें एक व्हडलें आजाप, व्हडलें आजाप. कित्याक म्हळ्यार ह्या कुडीच्या हरी एका शिराशिरांनी कालें येता, रगत पाशार जाता. खंयच्या एका शिरेक रगत वचना जाल्यार काल जाता, काल जाता, कांय जायना गे, कांय जायना मागीर न्ही, कांय जायना, तें सत्य सांगलें. ते खंयच्या एका शिरेक रगत वचना जाल्यार काल जाता, तुज्या कुडीचो विश्व काल जाता. थंयसर तो काम करना. एक पिडा येता आसतना आमकां आमच्या कुडीचें मोल कितें म्हणलें आमकां समजता. एक एक्सिडेंट जाता आसतना आमकां समजता म्हज्या कुडींत कितले सकट संगती आटापण आसात म्हूण. वा खंयचेय म्हज्या कुडीचें एक विश्व कांय काम करनातल्यार म्हाका थोडे फावटी बेजाराय भोगता. देखून देवान म्हाका आनी तुका मस्त आजापांनी रचलां आनी आजापांनी राखून व्हेलां. आज आमी मस्त जाणां तुमच्या व्हेकलार तुमी आयल्यात न्ही, आयल्यात वा बसार आयल्यात. तुमी व्हेकलाक सोडटा आसतना वा बसार सोडटा आसतना तुमचे टायर सोमा आसा की वा तो गाडी सोमा आसा की म्हूण कांय चिंतलें आसा? चिंतून न्ही बी चिंतलां तुमी? वा तुमी बसार आयल्यात तर वा रिक्षार आयल्यार तर तुमचो ड्रायव्हर सोमा की ताका BP आनी शुगर कांय सडलां गी म्हूण कांय चिंतलां तुमी? चिंतलां? वा तुमी त्या ड्रायव्हराक विचारलें कशें सायबा तुजें पुरो नॉर्मल आसा न्ही, म्हाका पावी येत न्ही, तुमी विचारलें? कित्याक विचारनात आमी? कित्याक म्हणल्यार कोणाचेर आमकां भरोसा आसा? देवाचेर. तो आमकां राखता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. राती काल न्हिदतना कोणें म्हणी चिंतलें हांव सकाळीं उठ्ठा की ना गी म्हणून कांय चिंतून न्हिदल्ल्या ते कोणी म्हणी? कोणी चिंतिना आमी घट्ट न्हिदता, घट्ट आरामसे कांय चिंतल्लें आसात. राती काल पावस आयलो कोणाक गोत्ताय? कोण ना की गोत्तू ना. पोर आमच्या इगर्जे कडेन पावस आयलो कोण ना की गोत्तू ना. सकाळीं उठ्ठा तो गोत्तू. देखून राती न्हिदतना आमी कोणी म्हणी चिंतून न्हिदता गी फाल्यां उठ्ठा की ना गी कोण ना आमी पुरा बागील बंद कर न्हिदता. कित्याक म्हणल्यार आमकां गोत्ता सकाळीं उठलें हांव बागील ओपन करता म्हूण म्हाका एक भरवोसो आसा. ताका म्हणचे देवाचेर दवरलेली ती अखंड पातयेणी भरवोसो. देवान म्हज्या आनी तुज्या जिवितान करचें तें आजाप खंयचें म्हणल्यार व्हडलें. सकाळीं म्हजे दोळे उक्ते करचे, म्हणजे सकाळीं दोळे म्हजे उक्ते करचे. देवान मस्त म्हज्या जिवितान केल्लें आसा आनी ह्या खातीर ऑडल अर्गान दिवन देवाक आमी गायिल्लें गीत. देखून देवाक कितले फावटी आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणल्यार पावचें ना न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाक आमी मस्त फावटी अर्गां दिवंक जाय. सकाळीं उठ्ठाना देवाक आमी अर्गां दिवंक सांगूंक जाय. अर्गां तुका सुमिया, होगलाप तुका सुमिया. कित्याक तुवें आज म्हाका एक नवो दीस पळोवंक फावो केलाय. आमी रेतीर एक आनी नोवेनाक आयल्यार मात्र अर्गां होगलाप हालेलुया म्हणचें न्ही गे. आमी घरा म्हणटा गी. देखून घरा तुमची आंबोरी जाल्ल्या उपरांत वा तेर्स कितें जाल्ल्या उपरांत एक थोडो वेळ आमी एक अर्गां उलय म्हणूं जाय. अर्गां इतलेंच कांय ना. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाक आमी तुजी स्तुती देवाक गरज ना, कोणाक गरज ना. देवाक गरज आसा तुजी स्तुती आराधना. देवाक गरज आसा कित्याक तो परमोन्नत शिखराक पावलोलो तो. पूण ती स्तुती आनी कोणाक गरज आसा? म्हजे तसल्या एका किरकोळ मनशाक गरज आसा, गरज आसा. देखून जितल्या मापान हांव देवाची स्तुती करतां तितल्या मापान म्हजें व्हडपण, म्हजी व्हडविकाय कोणा मुखार हांव दाखयतां? देवा मुखार दाखयता आनी देव म्हाका कालतो करता, म्हाका कुरपेन भरता. आज असल्या एका धुलो कुरपेन भरलेल्या कणवळ्या आनी विशेष मापान खालतेपणाच्या सोमया लागीं आमी आसा. आनी सोमया लागीं आमी मागिल्लें देणें जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. एक मासाचें काळीज म्हाका दी सोमया. एक फातराचें काळीज म्हजें तें काण उडय आनी कसलें काळीज म्हाका तूं दी? मासाचें काळीज.
तर कसली काळजां आमकां गरज आसात. कोलोस्सेकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 सांत पाऊल म्हणटा, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. म्हजे उपरांत तुमी म्हणचें, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज आमकां आसूंक जाय. कितल्या रितीचीं काळजां? कितल्या रितीचीं? 5. खंयचीं बरां? कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें. हें कित्याक हांव सांगता म्हणल्यार आवडोळ सांगलें, थोडे फावटी म्हजे कडेन मोसराचें, फातराचें, रागाचें, नासमाधानाचें आनी एकल्या विशयान नाका जाल्लें उलोवचें, एक पातकाचें काळीज म्हजें थंय आसा, तर तें काळीज काण उडोवन मोगाळ भावो भयणीनो, एक दीनपणाचें, दयाळायेचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज आमकां जाय म्हणून सांत पाऊल सांगिल्लें बरी कोलोस्सेकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12. कोलोस्सेकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12. देखून 5 रितीचीं काळजां आमचें थंय जिवाळ करया. पयिल्लें काळीज कणवळायेचें काळीज, आमकां हेरांचें कश्ट समजोवचें काळीज आसूं दी. कसलें काळीज? हेरांचें कश्ट समजोवचें काळीज दी सोम्या म्हणून सोम्या लागीं मागूंक. सोम्यान मस्त जाणांचे कश्ट समजल्ले, कोडकारांचे, कुरड्यांचे, रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट उंचांचे, देंवसराक थंयसर देंवसार लागल्ल्यांचे, मात्रणे विधव स्त्रियेंचे, असल्याचे कश्ट समजल्ल्या जेजून कसलें काळीज ताचे थंय दाखयलें ताणें? कणवळायेचें काळीज. कसलें काळीज? कणवळाय. देखून म्हजे आनी तुजे कडेन हेरांचे कश्ट समजोवचे कसलें काळीज आसूंक जाय? कणवळायेचें काळीज म्हजे थंय आसूंक जाय. सबार जाणां आमचे बोवारी कश्टोवचीं मनशां आसात. कश्ट मनशाक विविध रितीचे आसात. थोडे फावटी पिडेचे कश्ट आसात, पिडा शिडा, जीणभर चिकित्सा घेवचे पिडा आसा जावंक पुरो. तकल्याक डायलिसीस तसली पिडा आयल्यार थोडे फावटी जीणभर डायलिसीस घेवंक किडनीची पिडा खातीर आमी थोडे फावटी आसतात, सबार जाणां आसात. असले व्यक्ती आमच्या बोवारी आसात. कांय असल्या पिडेन कश्टोवचे व्यक्ती आसात. थोडे फावटी कांय काम नासतना कामाच्या सोदनेर आसच्या मनशां आसात. कांय म्हजे कडेन आसलेलेशें रेफरन्स हांवें वापरन एक कांय काम दिवयेत कोण ना. थोडे फावटी भुरग्यांक फीज बांदूंक गेल्लेशे कश्ट जातात म्हूण कश्टोवची आवय बापाय आसूंक पुरो. आनी असल्या संदर्भात त्या व्यक्तींक आमी कुमक करची, तांच्या कश्टां पावोवचें. थोडे फावटी कांय गरबांचें येवजन तांणी आराम केल्लें, पयशांच्या कश्टा वरवीं तें जावना. असल्या संदर्भात ह्या व्यक्तींक आमी सहाय करचें. वा एक गंभीर रितीचें एक्सिडेंट जावन एक मनीस आस्पत्रेंत वळवळटा आयलीशी पयशांची गरज आसा. असल्या संदर्भात त्या व्यक्तीच्या गरजांक पावोवचें. असले विविध समस्ये कश्ट घेवन आमच्या मदें आसच्या भावा भयणी खातीर तांकां समजोवच्या खातीर असलें एक कणवळायेचें काळीज सोम्या म्हाका तूं दी. एक निश्ठूर काळीज म्हाका दिनाका म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दुसरें काळीज दयाळायेचें काळीज. आमकां हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक आनी एकल्या थंय दयाळ जावच्याक. दयाळ मोगाळ भाव भयण फकत करण्यान मात्र न्ही, दयाळ आमी खंयच्यानी जाय उतरान आनी करण्यान. आनी एकल्याक तुज्या उतरान तुवें जिवेशी मारयेत न्ही गे, जिवेशी मारयेत वा ताका मान काडयेत
मारुल्लो मार पुणी माजवत पूण उलयल्लें उतर माजवना देखून आनी एकल्या थंय दयाळ जावचें म्हणल्यार ताच्या विशयान बरें उलोवचें वा तुका बरें उलोवंक नाका जाल्यार ओगेत रावचें तुवें काल रावचें ओगेत रावचें प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड दुसरें तिसरें काळीज दिनपणाचें काळीज देवा मुखार हांव आनी तूं कालतें म्हूण दाखोवचें काळीज कोणा मुखार देवा मुखार हांवें कालतें जावच्या खातीर जो कोण कालतो जाता देव ताका वर्त करतलो पवित्र पुस्तक म्हणटा देखून देवा मुखार कालतेपण म्हणजे थंय कितली ग्रेस्त काय आसूंक पुरो कितलेय पयशे आसूंक पुरो वा कितलेय इन्फ्लुएन्स आसूंक पुरो हांव कितेंय करूंक शकता म्हूण म्हाका भक्ता जावंक पुरो पूण देवा मुखार मोगाळ भाव भयणो ताच्या सक्ते मुखार हांव किरकोळ खालतो खालतेपणो जर म्हाका ना तर देव म्हाका कितें जाय तें फावो करिना देखून असलें खालतेपण म्हाका गरजेचें देखून एका दिनपणाचें काळीज म्हाका दी सोम्या मागया चवथें काळीज एक मोवाळ्याचें काळीज आमकां हेरांक दुखयनातलें काळीज दी सोम्या म्हूण मोवाळ्याचें काळीज आनी एकल्याच्या काळजाक सुरी घालची न्ही वा आनी एकल्याचें काळीज तुमी तोपचें न्ही असलें आनी एकल्याक दुखोवचें उतरान थोडे फावटी आनी करनेन आमी दुखयता म्हाका दुखलें म्हूण आमी म्हणटा देखून असल्या संदर्भार एक आनी एकल्याक दुखयनातलें बरी पळोवचें एक कसलें काळीज मोवाळ्याचें काळीज एक मासाचें काळीज सोम्या म्हाका दी म्हूण सोम्या लागीं मागया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आनी उपरांतलें आसा एक सोंसणीकायेचें काळीज कसलें काळीज सोंसणीकायेचें काळीज भोव गरजेचें न्ही सोंसणीकाय सबार पोटी म्हाका मस्त राग चड देखून थोडे फावटी चिंचा आसा कांय देवान म्हाका इल्ली सोंसणीकाय इल्ली चड दिल्ली तर कांय इल्लोसो राग इल्लोसो उणो जातो कोण ना म्हणून उणो जातो मस्त जाणांक आमकां राग इल्लोसो चड येता न्ही थोडे फावटी आमकां इल्ली BP चडटा म्हणटा न्ही थोड्याक विविध कारणां पासून तो आसूंक पुरो असल्या संदर्भार कळ्ळें गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो कळ्ळें गरजेचें सोंसणीकाय ह्या दिसांनी मस्त काजरां जालीं न्ही सबार काजरांक हांव गेल्लो 1-2-3 काजरांक हांवें शर्माव दिल्लो आनी ह्या शर्माव दिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें आज तुमचे बसत मस्त जाणां मागतात आमी याजक मागता हांव फाटल्यान बसली तुमचे आवय बापाय सेरी देरी तुमचे बसत मागतात हाचे सवय तुमी मागोवंक जाय आनी कसलें व्हडलें मागणें तुमी आज करयेत म्हणल्यार सोम्या एक सोंसणीकायेचें देणें आमच्या कुटुंबांत तूं दी सबार पोटी समस्ये येवचे सोंसणीकाय सुकुल्ले वरवीं सबार पोटी म्हज्या जिवितांत ती असेंश घडलां थोडे फावटी आनी एका मनशा कडेन राग दवरला हांवें आनी एकल्या मनशाक इल्लोसो पयस केल्लो हांवें आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका काल चुकलां सोंसणीकाय देखून एक सोंसणीकायेचें काळीज कोणा कडेन इसारजे आमी देवा कडेन इसारा सबार पोटी आमच्या काजरी जिवितांत हे ल्हान ल्हान विशयाक आमी झगडटा परचे परस एका जोड्यान मस्त काजर जावन सुमार वर्सां जालीं तांकां एक दोगा तांकां भुरगीं आसात आनी हांवें अशेंच उलयतना ती म्हणली हांव 1 हप्तो जालो म्हज्या घोवा कडेन हांव उलोवना म्हणली कितलो हप्तो 1 हप्तो हांवें सांगलें तूं एकामेका उलयना ती तो मागीर रांदता कोण रांदता तो जेवता वाण दिता तो जेवता आमी ओट्टूक मेजार बसता पूण आमी एकामेका उलयना शॉर्ट टर्म टेम्पर म्हणटा ताका म्हळ्यार एक ल्हानशा अवधे खातीर कांय थोडे म्हळ्यार ती दोगांय राखोन आसात कोणें सॉरी सांगचें म्हूण आदले फावटी हांवें सांगिल्लें ह्या फावटी तो सांगो दी म्हणून ती राखोन आसा देखून हांवें सांगलें तिका आदले फावटी तुवें सांगिल्लें तूं ह्या फावटी तुमचो सांग राखनाका आनी एकल्या कित्याक म्हळ्यार तूं कितलें खालतें जाताय पळय तितलें बरें ना देखून ती परतून म्हणली ना हे फावटी हांवें सांगल्यार तो मागीर परतून आनी इल्लोसो नेक्स्ट टायम ताका संवय जाता ती म्हणून सांगता तो तशें थोडे फावटी आमच्या जिवितांत हांव कितलें कालतें जाता पळय इट इज माय स्ट्रेंथ तें म्हजें काले म्हणटात बोळ म्हणटात कितलो कालतो तूं आसाय पळय कितलो सोंसणीकाय आसाय पळय तें तुजें काले म्हणटात स्ट्रेंथ तें बोळ म्हणटात तें बोळ आपणाक बारीक कश्टांचें तितलें सुलाभ येचें कित्याक म्हळ्यार सोंसणीकाय एक देणें
पवित्र आत्म्याचे एक देणे आणि ते देणे आपण आयजे तर मोगाळ भाव बिणते ते सुलाभ यायचे नाही देखून आज आम्ही माग्या सोम्या लागीं एक कसलें काळीज एक सोसणीकायेचें काळीज म्हणजे थंय सोसणीकाय इल्लीशी उणी आसा ती उणी आसली सोसणीकाय म्हाका इल्ली सडीत कर दी सोम्या चड साबार पोटी म्हज्या कुटुंबांत मस्त पोटी लढाई जाता हर एक दिसा म्हणल्यार बरे समस्या आसात ह्या समस्येमध्ये कांय सोसणीक रावच्याक थोडे पोटी इल्लेशें तोंड दांपून रावल्यार बरें कोण ना म्हणलें बगता जाल्यार ते सोसणीकायेचें काळीज सोम्या लागीं आमी मागया मोगाळ भाव भयणो येदोळ पर्यंत देवाच्या उतरा विशयान नियाळ आमी केलो कसली काळजां म्हजी आनी तुजे कडेन आसा जंय म्हूण सोम्या लागीं आमी मागलें आनी तें मागणें आमी परत म्हणया जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या हांव थोडी हांगासर मागणी म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी तें परत रिपीट करात जेजू तुवें कुरड्या बार्तिमेवाची बोब आयकून ताका दोळ्यांची दीस दिली असलें बिरमतीचें काळीज म्हाका दी म्हूण मागता जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज जेजू तुवें मारता आनी मरये थंय दयाळाय बगली असली दयाळाय म्हाका दी म्हूण हांव मागता जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू तुवें जाके वाग बक्षिलें आनी ताच्या घरा जेवणाक गेलोय असलें सोसणीकायेचें काळीज म्हाका तूं दी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू तुवें कानागर श्री छत्रपती जायराक मोग दाखयलोय असलें एक मोवाळायेचें काळीज म्हाका दी सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू तुवें प्रतवारी स्त्रियेक तिच्या पांयां दुखांनी पुसूंक धुवन सोडलें असलें बक्षलें म्हाका दी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू तुवें पातकी माथेवाक गतान पाराधीन करतल्या जुदासाक तुज्या सांगतपणान घेतलोय असलें कणवळाचें काळीज म्हाका दी सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू आमच्या कुटुंबांत सोडून जाताना बक्षून जियोंक म्हाका शिकय आनी एक बक्षणाचें काळीज म्हाका तूं दी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर जेजू आमी दादल्या स्त्रियेन आनी भुरग्यान एकामेकाचे कश्ट समजून स्पंदन करच्याक एक कणवळायेचें काळीज दी सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर कुटुंबांत राग येत आसतना थोडे फावटी राग दवरचो संदर्भ येत आसतना असल्या संदर्भार सोसणीकाय जियोवच्याक म्हाका आदार दी सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर म्हज्या पतीचेर आनी पत्नीचेर म्हज्या आवयचेर आनी म्हज्या बापायचेर म्हज्या भुरग्यांचेर हांवें राग करिनासतना सोसणीकायेन जियोंक म्हाका आदार दी सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर म्हजें थंय आसलें हग्याचें रागाचें दुस्मानाचें एक फातराचें काळीज काण एक मोवाळायेचें एक सोसणीकायेचें एक दिनपणाचें काळीज एक मासाचें काळीज म्हाका दी म्हणून जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजाचेर त्या सोम्याची स्तुती आमी करया देवाक आमी अर्गां दिवया उबी रावया देवान फावो केल्ल्या सर्व देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दित आसतना एक सोसणीकायेचें एक दिनपणाचें कलतेपणाचें काळीज एक कणवळायेचें काळीज म्हाका मेळचे खातीर सोम्या लागीं आमी मागया अर्गां दिया पान नंबर 89 हें गीत आमी गावया देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया Alleluia, 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 Alleluia. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या उंचाये तावन देव आमचे मागणे आयकता उंचाये तावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना
उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गाता काससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायेलाचो देव खंडित निदानात इस्रायेलाचो देव खंडित निदानात विस्तार परचेक ताच्या केदी सांडिना विस्तार परचे ताच्या केदी सांडिना देखून अर्गाता काससना ससना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गाता काससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, 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 Alleluia. तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक करता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गांता काससना ससना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गांता काससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हात आमचे जोडया कितें आमकां मागोवंक जाय माऊनपणी कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचो उडास आमी काडया आमची मागणी सुम्याच्या पांयांतळ आमी दवरया आमच्या कुटुंबाची तेसावा आमची वैयक्तीक तेसावा मौनपणी सुम्याक आमी अर्पया सगळी आमची मागणी तेसावा आमी फुडें व्हरचे संदर्भी आमी आमकां आमी सम्याक समर्पया एक दिनपणाचें सस्निकायेचें दयाळायेचें मोवाळायेचें काळीज आमी आज मागलें मोगाळबो वेळीन म्हजें जिवीत सम्याक आमी समर्पया समर्पिता चिजू म्हजें हें जिवीत सांडून म्हजी पातकी जिणी सांडून म्हजें पात्राचें काळीज सांडून म्हजें मोसराचें हग्याचें काळीज सुमया नितळ तूं कर म्हाका
दी म्हाका नितळ मोन आनी एक नितळ काळीज घे सुमिया घे तूं म्हाका काळीज मडजें दिता तुका पान नंबर 118 हें गीत आमी गायत आसतना मोगाळ भाव भयणीनो जेजेचें सगळें समर्पण आमी करया जें आमी आयल्या जीं आमच्या घरांत आसात आमचीं भुरगीं बाळां भावा भयणी आवय बापाय पेडेस्त आमची भाव भयणी ह्या सक्रामेंताच्या जेजूक तांकां आमी समर्पया समर्पिता जेसू मोचे हे जीवे समर्पिता जेसू मोचे हे जीवे सांडून पद की जीले नितळ म्हाका कर सुमिया नितळ म्हाका तुक सांड पद की जीली नितळ म्हाका तुक सुमिया गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुमिया गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुमिया गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका जिणेंतल्या घडीतान एक सुर्याव जाल्या निरासपणांत हांव आसा सुमिया तूं बजो बरवसो दी म्हाका तुजो आसरो बुजवून म्हज्या आत्मीय असो जिणेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तूं सोम्या बरवसो दी तूं म्हाका सुरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो जिणेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तूं म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका संवसारी कुशलायक सुमिया हांव बुल्लो सुबार पोटी तुका विसरून हांव जियेल्लो म्हज्या बादकाच्या जाळांत हांव सोंपटोन आसा सुमिया तुजी काकळत म्हजेर तूं दाखय सुमिया संवसारी कुशलायक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव सांपुडोन आसा सुमिया काकूळ म्हजेर तूं दाखय संवसारी कुशलायक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव सांपुडोन आसा सोमिया काकूळ
मुचिरतूं दख की सुमिया के तुमका काळीज मोचे दिता तुका गे सुमिया गे तुमका काळीज मोचे दिता तुका हालेलुया 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 हालेलुया. Obrigado, Caçuminha Jesus. Oglap do Caçuminha Jesus. Mahima do Caçuminha Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया मगाळबो विनोदी बिगल्या थोडो वेळ सुम्याकडे आम्ही मागया म्हणजे कास की ते सवा कोणी आमचे कडे मागोंक सांगला त्या व्यक्ती बसोत मागया विशेष करून या विनवण्याच्या सुरवेर आम्ही मागया पिढे शिडेन कस्तूमच्या आमच्या भावा बहिणी बसोत ॲक्सिडेंटावर विंग येयल्ल्या एका भाव बसोत फाटल्या एका हप्त्यात तो ICU आसा ताचे बसोत आमी मागया तशेंच एक तरणाटो भुरगो ब्लड कॅन्सरा वरवीं वळवळतेत आसा चिकित्सा घेवन आसा ताचे बसोत आमी मागया एका भुरग्याचे देणे आशोवची स्त्री आपल्या 5व्या म्हयन्यांत आपल्या गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याच्या पोटांत थंयसर कितें समस्या आसा देखून त्या समस्ये वरवीं टेन्शनार आसा तेजे स्कॅनाचे रिजल्ट बऱ्या रितीन येवच्या खातीर सुम्या कडेन आमी मागया प्रत्येक जावन गळ्यांत उटिल्ल्या एका मासाच्या मुद्या वरवीं थंय ऑपरेशन करून काडी जाय म्हणून डॉक्टरान सांगलां कॅन्सर कवेची साध्यता आसा म्हणून सांगले वरवीं ती स्त्री कंतिश्ट जाल्या त्या स्त्रिये बसत गुण करची सकत सर्वेस फॉर त्या स्त्रिये थंय आमच्या भावा आनी भयणी थंय वचून दी तांची विडा गुण करून दी म्हणून आमी मागया या सगळ्यांक आनी विशेष जावन आमच्या कुटुंबांत जशें आमच्या पिडेस भाव भयणी सोडा आसमी गाडया आस्पत्रेंत कटल्यार घरांनी आसच्या उतर प्राय आनी पिडेस भाव भयणी सोडा आसमी गाडया जी बिडा आमकां बसता सबार भोवटी आमच्या कुडी शिराशिरांनी भोगची ती पिडा दोळ्यांचे समस्ये कातेचे समस्ये तकलेचे समस्ये पोटाचे समस्ये हात पाय आनी गांठीचे समस्ये शिरांचे समस्ये जावन दी विशेष तकली पडापड विशेष BP आनी शुगराचे समस्ये हे सगळे सुमयाक आमी समर्पण दिवया मग आळबावेणी समी म्हाका तुका आपडते आसा दैवीक वयस्त आनी प्रत्येक जावन नितळ मनांत आयिल्ले आमकां तो पळोवंक मेळटा म्हणून हाडपाकीत आमी आयकल्लें आसा ह्या नितळ मनान आनी नितळ काळजान सुमया कडेन आमी मागोन आसा जी पिडा जी कश्ट समस्या आमकां जोसता सुमया कडेन आमी सांगया आनी असल्या वेळार सुमी म्हाका आपडता आनी गुण करता सबार आशा आनी अत्रेक घेवन आमी हांगासर ह्या आराधनाक आयल्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी गेला योजन मुखल्या वर्साक ह्या वर्साक कितें जाय तें योजन गेल्लें आसा त्या योजन सफळ जावचे खातीर जावं तें योजन एका घराचें जावं तें योजन एका बिझनेसाचें जावं तें योजन एका कामाचें ह्या खातीर आमी मागया एक तरणाटो एका बिझनेसाचें योजन घालना फाटल्या 6 म्हयन्यान तो वावुरते आसा तें ताणें चिंतिल्लें योजन परिपूर्ण जावचें पसून आमी मागया MBA शिकिल्लें एक चेडूं भुरगें पयशिल्ल्या गांवाक कामाच्या सोदनेर आसा ताका कामाची विजा मेळचे बसो सुमये लागीं आमी मागया सबार जाणां आमचीं युवा जाणां आमच्या मोगाचीं जावंक बरो कामाच्या सोदनेर आसा देव तांकां कामाक बऱ्या विजाची देणें मेळचे खातीर आमी मागया प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी बरें फलें जावचेर आसात आमच्या कुटुंबांनी काजरां ओलो आनी हेर संभ्रम जाता आसतना
हे संभ्रम देवाच्या कृपेन भरच्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागया. सबार आमची भाव भयणी कुटुंबांत एक सुरेन जी येतात त्या एक सुऱ्या जिवच्या कुटुंबाच्या सब संध्यांक आनी त्या भयणीक वा भावाक देव कृपेन बरोवन दिवन आमी मागया. हे सक्कड मागणी सोम्याक आमी समर्पीत आसतना विशेष मापान आमची खासकी मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया. एक मागणें एक तेसांव घेवन ह्या पोंतळाक हांव आनी तूं आयल्या मोगाळ भाव भयण फुडा सोम्या हाडया. हें खंयचें मागणें हें खंयचें तेसांव म्हज्या मतींत आसा सोम्या मुखार आमी दवरया कालत्या काळजान. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदा काळी स्तोनी माका आयच्या दिसा ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदा काळी स्तोनी माका आयच्या दिसा. आमच्या मतींत सबार विराराई समस्या आसा जावं पुरो. लोनाचे समस्ये, रागाचे समस्ये, जाग्याचे समस्ये, विविध तरांचे सैतानाचे बंदड आमी चिंतलें काम फता पावना म्हणलें तें एक टेन्शन आसा जावं पुरो. भुरग्याचें देणें मागची सबार जोडी आसा जावं पुरो. सेरिकेच्या सुज्ञेर एक बऱ्या सेरिकेचे देणें जोडचीं आसात. शिकप जालां काम मेळचें बसत मागचें हांगासर आसात. मोगाळ भाव भयण ही सगळी मागणी सोम्या मुखार आमी दवरता. सोम्याक विशेष मापान ह्या वेळार आमी आराधन भेटयलें आसता तसो सोमी मकान तुका राखतलो सांबाळतलो कृपेन भरतलो. त्याच बरोबरशान परत एक पोटी आमी गावया. एक म्हजे मागणे सोम्या ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तोनी माका आयच्या दिसा ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तोनी माका आयच्या दिसा. सोम्याच्या आशिर्वाद घेवच्या फुडें आमची जीब गावून दी सोम्याचे मिस्तेर विचित. देखून पान नंबर 258 आमच्या सोम्याक दिन वासू ह्या बुकांत आसा तें गीत गा तूं जिबे. सांत थॉमस अक्विनासान बरयल्लें हें भोव सोबीत गीत. हें आमी सबार पोटी गायता. हाची आमी निमाणी 2 चरणां येद्या व्हडा सक्रामेंताक आमी गावचीं आसात. देखून हें गीत आमी भक्तीपणी गावया. विशेष मापान म्हज्या जिबे मरिफात सोम्याची स्तुती करन ताची महिमा आठोवच्याक आनी ह्या विचित्र मिस्तेर कुडीतावन आमी घेवचो महिमे भरीत कुडीचो तो प्रकाश घेवचे खातीर हें गीत आमी गावया. Gato jibe mister bici mai memberit kuriso संसाराचे मोल समदिल्या अमोलिक त्या रक्तासो अंक्वारकोशे संगीतल्या प्रजांच्या वोरायासो मनुष्यापासून
Monisalom Aputang karkusiso Apna modim bovongelo Shimdown shival setaso Jini shaking cover kelo Dagon vici poktaso Nimanyatya Rati Seuna Paramodin Basoni Kaido Palum Shedik Sevdas Hati Bundo Geboni Ashirvati Somik Shiksa Wanta Aplyas Khatani Sasnik Sopto Sabda Eka Kundamasan Badalta Kasitlota Draksharosu Krista Regal Saupauta Vishvyankaran Slimbakla Bavartan Mativ Satam Idyavoda Sacramenta Sastanknaman Karuya Purvilyatya Rupa Bodha Navyoriti Adaya Sarvon Vecha Uskut Visvya Bavarta Chimoya Zase Bapa Zase Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Eka Sthalya Sita Dukkha Dogacha Spirita Sabasami Navarta Amen Pratuyam E देवाविची सक्रामेंता का तुझ्या कस्तून सुतुवे वगडास कडलाय आणि आमकां तो सुटलाय तुझे येसुने सो फळसो समजली आम्ही बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या भवेत मिसरांक आम्ही मान करून कमकां येईन फवो कर जो जे दास करता एक ससनाच्या ससना आमेन Moda एक सान पावा ता एक मोठा जमल्या सोम्या तुझे बोंदे तुझे तांपोशी सान ओरण पराकले तांक परग पेल्या तुझे दिवे तुवे आमकां वेसना इसमोडोन आपयला दैवीक जीवन भरला आवडटांके कोठायला कर्ज मोडा एक संभावा एक पोटात
समल्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तंबूशी सांभाळून हरकली परगतल्या तुझी दिवी. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमुख आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे एक सोबे हासूं. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, सालोरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या बेजिलिकाक देवाचो आदार मागून आमी हांगासर आयल्या. सालोरेसान मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सकट बरेपणाचो उडास कडून ताका अर्गां पटोवच्या की मिस्साचें बलिदान भेटयत आसतना देवा लागीं आज मागया. आज प्रत्येक रितीन आयच्या शुभवर्तेन जेजू एका कोडकाराक नितळ करचें घडीत आमी आयकता. पिडा शिडा गूण करचो वैज सुमी जेजू क्रिस्त. आमच्या जिवितांत दिसपडटे आमी सोंसचे कश्ट पिडा परिहार जोवचे बसोत. दैवीक वैज जावन आमकां गूण करचे बसोत आनी आमचे कितें सवकसाय आमच्या कुडीक गरज आसा तसो सोमी आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. एक भर मौन रावया आनी तळ काळजान आनी तळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आमचीं वादकां उडकून घेवया. संगता आमी मागया. हांव वादकीक सर्ववेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या वस्तू घेवन सदां तुमकां म्हणीक सगळ्या देवदूतांक कडेन बगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व देवा देव आमची काकूत करून आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वद्रेधा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाचा एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शरीये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसताय आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो
करूया. बाबा तुझ्या मगाच्या उजान भेटून भाग्यवंत लोरेस दरबळाच्या सेवेन विश्वासी राबून आणि रक्तसाक्षाचे स्मरण सोमाय मेळून जावंक पावलो. ताच्या मगासारखं दुर्बळांचो मोग आमच्या काळसनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दे. आमच्या सुमिया जबदा जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव जे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत रात बसलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पत्रांतलें वसप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचेर झूज करूंक फिलिस्तीन एकठांय जाले. इस्रायेलीत तांचे कडेन झुजूंक भायर सरले आनी तांणी एबेनेजरा लागीं आपलो तांबू मारलो. फिलिस्तियांनी आपेकांत आपलो तांबू मारलो. फिलिस्तियांनी इस्रायेलाच्या विरोध आपली फौज मांडली. कठीण झूज चल्लें आनी फिलिस्तियांनी इस्रायेलींचेर जैत व्हेलें. तांच्या फौजेंतले 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरण पडले. सैन्य शिबिराक परतले तेन्ना इस्रायेलाच्या मालगाड्यांनी म्हळें, फिलिस्तियांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कित्याक निर्मिल्लें? सिलोतान सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडुया. दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदें येवं. देखून लोकान सिलोक धाडलें आनी थंयतान केरुबांचेर बसलेल्या दळबरांच्या सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडली. एलीचे 2 पूत होपनी आनी पिनेहास देवाच्या सल्ल्यापेटे सभे आसले. सल्ल्यापेट शिबिराक पावताच इस्रायेलीतांनी इतली व्हड बोब मारली की पृथ्वी गजली. फिलिस्तियांनी बोबाटेचो आवाज आयकून म्हळें, हेब्रेवांच्या शिबिरांतलें हे व्हड बोबाटेचो मतलब कितें? सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकताच फिलिस्तियांक बें दिसलें. तांणी म्हळें, देव तांच्या शिबिराक आयला. हाय काटा आमचें. हाचे आदीं अशें केदींच घडोवंक ना. हाय काटा आमचें. ह्या सर बालिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत? हेच देवान आरण्यांत इजिप्तकारांचेर सर जिन्साची कर्गां धाडून केस्त लायली. फिलिस्तियानो धैर्य घेया आनी वीर जाया. नांतर जशें हेब्रेव तुमचे गुलाम जाले तशें तुमी तांचे गुलाम जातेल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायेलीत चलवले. तांच्या मदलो हर एकलो आपापल्या तांबाक पळोवन गेले. एक व्हड संवर्स जालो. इस्रायेलीतांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सल्ल्यापेट दुस्मानाच्या आधीन जाली आनी एलीचे 2 पूत होपनी आनी पिनेहास मेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडल्याय आनी आमकां लजे घाल्याय. आमच्या फौजा सोवे तूं आतां वसनाय. आमच्या वैरींक पाट कर. आमी फळाफळ
घेशे करताय. आमच्या दुस्मनांक आमचे आस्तवदी जायतशे लुटूंक सोडताय. तुझ्या मोखा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या केबडायांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. आमच्या भोंवतणीची जनांगा कुसळाक हात दिवन हांसूंक लागल्या. आमकां पळयतल्या हेर जातीच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतस तकली घालून दोलोवन चलतात. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा न्हिदलाय कित्याक. जागो जा आमकां सदांकाल सांडून घाली नाका. कित्याक म्हूण तुजे मुखामळ लिपोवन धरताय. आमचे त्रास आनी तळमळे विसरताय. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गीच्या राजाची शुभ वार्ता परगटतलो आनी सरतरांच्यो पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासूं. तुमचे सवे असो मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्तूची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस एक कुडकार जेजू सरशी येवन तुजे मुखासर पडोवन अशें पराती लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हणलें हांव कुशी व्हरता नितळ जा. तक्षणच ताचे कोट नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हणलें पळय हे विशीं कोणाकय सांगी नाका. अशी याजक सरशी वचून तुका दाखय. नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फरमायिल्ले प्रमाणे काणीक बेटे सुमेस तांक एक रुजवात जावं दी. तो भायर गेल्लो सगळे नेत्यांनी ही खबर प्रगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्या शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुरे सुवात तांणी ताका रावचें पडटलें. तरी चारूय कृश लोक ताचे सरशी येवन आसतालो. देवाचे पुतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आदल्या डिसेंबर म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांत
आमच्या फिरकेजेंत एक मेडिकल कॅम्प आसलें म्हळ्यार ब्लड टेस्ट आनी उरलें पुरा त्या दीस कॅम्पांत मस्त आसतात न्ही कॅन्सर स्क्रिनींग जावन दी शुगर तें BP टेस्ट पुरो आसलें आनी सकयल लोक टेस्टाक गेल्या उपरांत म्हाका सगळ्यांनी विचारलें फादर तुमी कांय टेस्ट करिनात गी म्हणून हांवें सांगलें देवान येदोळ म्हणसर म्हाका खंयची पिडा दिवना म्हाका ह्या टेस्टाक वचोंक तूं बें कित्याक म्हणल्यार मागीर शुगर आसा मागीर BP आसा आनी गालें आसा म्हणून सांगल्यार मागीर कोणें गुळयो काडून घेवन देखून घट्ट खावचें आतां पुरा मागीर शुगर आहा म्हणल्यार स्वीट्स खावंक जायना न्ही साखर घालूंक जायना BP आहा म्हणल्यार मागीर आनी खाली गुळी काडण्याचें पडटा आनी मागीर आनी खालें की म्हणून तांणी टेस्ट करना तें सोमाना म्हणून सांगल्यार मागीर परतून थंय आस्पत्रेक वचचें पडटा मागीर दोळे सद्याक सोमा आसात मागीर परतून ताका कालें घालून पुरा तें सोमाना म्हणून सांगल्यार मागीर आनी ते इल्लें करकारे न्ही तें खंयचेंय नाका म्हणून हांवें सांगलें ना टेस्ट पुरो हांव करना मागीर हांव टेस्ट करनातल्या मागीर लोक पुरो म्हणूंक फादर टेस्ट करना मागीर आमी घाला टेस्ट करता गेल्यार फाटीं म्हणून मागीर एक ब्लड टेस्ट केलें एक रँडम शुगर पुरो सारकें आसलें बारीक खुशी जाली घट्ट येवन एक बरी च्या पियेलो थोडे फावटी अशेंच घडटा न्ही टेस्टाक येता आसतना ते एक जनरल चॅकअप म्हण एक आसता वर्साक एक फावटी ऑफर आसा क्रिस्मसाक आनी पुरा बें आसता न्ही मनशाक कालें कोलेस्ट्रॉल आसा गी आनी कालें आसा गी आनी कालें आसा गी 4 दीस इल्लेशें तुक्रमास खावचें इल्लें उणें करता मागीर ती विसर गेली टेस्टी गेलें उरलें गेलें मागीर परतून खावंक सुरू करता हांव मनशाक एक व्हडलें बें म्हणल्यार ह्या पिडेची एक बें आसा पिडा सगळ्यांक आसा म्हाकाय आसा तुमकांय आसा सगळ्यांक आसा कांय जाता कोण ना म्हूण तें जाल्ले उपरांत कालें करचें म्हूण जिवितांत ते एक बें आसता आतां म्हाका लागीं लागीं आतां 40 जावंक आयली 40 जाताना पिडा सुरू जाता म्हणून कडेन कडेन सांगतात देखून थोडे फावटी ते एक मतींत बें आसता पूण मोगाळ भावीन हें मनशाचें सैम वा मनशाचें एक चिंताप तें सारकें थोडे फावटी आसलें बें तुमकांय आसा जावंक पुरो देखून असल्या कॅम्पाक वचून थोडे फावटी आमकां पिडा आसा म्हूण गत्तू जाल्लें आसा आनी थोडे फावटी तें अवॉयड करीत कांय एग्रिवेट जावचें म्हणल्यार सडीत जावचें पूण ह्या सर्व संगती मरिफात आमी आमचो भावार्थ आनी बरवसो दवरूंक जाय देवाचेर कित्याक तो आमचो पिडा गूण करचो वैस निर्गमान पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 4 म्हणटा हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां गूण करता आनी किर्तनाचो पुस्तक म्हणटा किर्तन 107:20 आपले उतर धाडून ताणें तांकां गूण केलें आनी तांचो जीव नाशांतलो राखलो देखून देवा कडेन आमी पाती येता ताचे कडेन मागता फेस्त पिडा नवासो सांता लागीं आमी मागता कित्याक म्हणल्यार देवान आमकां राखचे खातीर कित्याक केदळा खंयची पिडा येता खंयचें खाण केल्ले वरवीं सडीत पिडा येता म्हणल्यार आमकां कोणाकय कळीत ना कित्याक म्हणल्यार ती आमच्या कंट्रोलाचेर आसना पूण देवाचेर आमचो बरवसो निरंतर आमी दवरूंक जाय कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा कृपेन भरता आनी तो एक दैवीक वैज म्हणलें आमी सत जाणा जावंक जाय कित्याक जेजू पिडेस तांचो श्रेश्ठ वैस आज एकाक ताणें कोडकाराक आपूण नितळ केलो ताचें कोड नितळ जालें एका मनशाक ताणें थिंपी उडोवन ती थंयसर ताच्या दोळ्यांचेर घालून ताचें कुर्डेपण नितळ केल्लें आसा आनी ताका दिश्ट दिल्ली आसा देखून इसाया प्रवाचो पुस्तक अध्याय 53 वाक्य 4 आनी मातेवसो वांजेल अध्याय 8:17 म्हणटा आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली आमची पिडा शिडा सोम्यान ताचे वयर ववयली आनी ह्या मरिफात कुर्ड्यांक दिश्ट जनतल्यांक चौकसाय बसोवंक ताणें म्हाका धाडला म्हूण सोम्यान परगट केल्लें देखून मोगाळ भाव भयणीनो ह्या चारय वांजेलिस्तांनी जेजून गूण केल्ली मस्त गडितां बरयल्यान मस्त गडितां आनी थोडे कडेन ताणें अशें बरयल्लें आसा एका सुत्रान ताणें सबार देवसा दवडयले आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें म्हणून कांय थोड्या पिडेस्तांची थंयसर बरयल्लें आसा नांव जाल्लें जावंक पुरो वा तें गडीत बरयलां तें सोड न्हू सबार गडितां थंयसर जेजूच्या जिवितांत जाल्ली जावंक पुरो ती बरयल्यान थंयसर देखून एक देवाचे गूण करचे एक मिसांव देवान आपणाच्या पुताक दिल्लें आनी तें मिसांव अजुनूय जारी आसा कित्याक जेजू जावन आसा दैवीक वैस देखून जेन्ना बरवसो आमी सांडटा जेन्ना हें वखदां आनी जायनात म्हणून आमकां कळीत जाता वा धाकटेरांनी आनी आमी आशा सांडल्या वेळार आमी निमाणें येवचें आमच्या सोम्याचेर ताचेर बरवसो दवरून ताचे कडेन आमी मागचें आनी खंडीत जावन तें वाजपी आनी तें बरवशाचें वाट जावन आसा
देखून मोगाळ भाऊ भयण पिडा येतना आमी कितें करूंक जाय एक 5 संगती पिडा येतना आमी खरी येत म्हूण म्हाका भोगता आनी म्हज्या जिवितांत बारपोटी आमी पाळलेलें आसा. पयलें पिडा येता आसतना वैज असो वैज आमी जेजू सरशी वचूंक जाय. ताची कुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक जाय. कित्याक किर्तनाची उतरां अशीं म्हणटात, म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. वा आतां कोडकारा वा कुरड्या बरी आमी म्हणूंक जाय, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. देखून पयलें जावन म्हाका एक पिडा आसा म्हूण म्हाका भोगता तर आमी जेजू सरशी येवया आनी म्हणया, जेजू ही पिडा हळे म्हाका आसा, ही पिडा हांव तुका समर्पितां आनी ह्या पिडा तावन म्हाका गूण कर. वा ती पिडा सोसून व्हरूंक म्हाका सोंसणीकाय आनी कृपा दी म्हूण सोम्या लागीं आमी वचूंक जाय. हें पयलें. दुसरें, पिडा गूण करता म्हणलो भावार्थांनी बरोवसो आमकां आसूंक जाय. कित्याक जेजून आपडलेली ती रक्तस्रावाची श्री तक्षण बरी जाली म्हूण पवित्र पुस्तक बरयता. देखून जेजू म्हणटा, सबार जाणांक ताणें सांगिल्लें आसा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. युअर फेथ हॅज हील्ड यू. देखून तो गूण करता म्हणलो तो भावार्थांनी बरोवसो तुका आसूंक जाय. सबारपोटी आमच्या आंगार आयिल्ली दूख, हाडांची वा हेर दूख, जेजू कडेन मागिल्ल्यान थोडे फावटी ती दूख गूण जाल्ली आसा. सबार साक्ष तुमी आयकता रेतिरे वेळार. थोडे फावटी मस्त तकली पडापड आसली ती गूण जाल्ली आसा. भुरग्याक एक विशेश ताप आसलो, तकलेक सोडिल्लो, देवा कडेन मागिल्लें, कांय आदमेंत भुरग्याच्या तोंडाचेर घाल्लें आनी ह्या वेळार गूण जाल्लें आसा. वा आपूण शेतांत हांव हाडिल्लें खंयचें एक तेल वा मीठ वा हेर संगती आदमेंत भुरग्याक सारयल्ल्या वेळार वा आमच्या आंगाक आमी घेतिल्ल्या वेळार तें गूण जाल्लें आसा. हें सकड भावार्थान जाल्लें. देखून जेजू गूण करता म्हणलो तो भावार्थांनी बरोवसो आसूंक जाय. हें दुसरें. तिसरें, मोगाळ भाव भयणीनो, कितें वखदां आनी चिकित्सा आमकां गरज आसा पळय ती आमी घेवंक जाय. देखून वखदां घेनासतना आजापां घडोवंक आमी राखचें न्ही. ना कांय जायना, हांव कांय काणगें हांव मागोन आयलां म्हणून राखचें न्ही. कित्याक देवान ही दाक्तेरांक दिल्ली बुदवंतकाय आनी वखदां करतल्यांक दिल्ली बुदवंतकाय ती देवाची. आनी त्या बुदवंतकाये वरवीं आज वखदां जाल्यांत, आज विशेश मेशिनां आस्पत्रेंत आयल्यांत, विविध स्कॅन करची आनी ऑपरेशन करची मिशिनां नव्यान आयल्यांत. कित्याक मनशाची बुदवंतकाय देवान दिल्ली. देखून तुका कांय पिडा येता आसतना दाक्तेराक मेळचें वा टेस्ट करचें वा कितें म्हणून पळोवचें. कित्याक थोडे फावटी तुजें बें पयस करचे खातीर न्ही, पिडा आसा म्हणून सोदून काडच्याक थोडे फावटी आमकां बें दिसता. तें खरें हांवें पयलीं सांगिल्लें तुमकां. देखून ही बें पयस करच्या खातीर देखून हेजेकिया रायाच्या केसोळीक अंजुराच्या रुखाचो त्या पाल्याचो लेप पुसलो. रायांचो दुसरो पुस्तक अध्याय 20 ते आमी पळयता. हेजेकिया रायाच्या केसोळीक अंजुराचो लेप पुसलो. परण्या सोल्ल्यांत तोबिताच्या दोळ्याक मासलेचें पिंत सारोवंक देवाच्या बडव्या राफायेलान फरमायिल्लें. तोबिताचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 11 ते 13. आनी जेजूनच तिंपी आनी माती लावन पिडेस्ता गूण केलें. जुवांव सुवांजेर अध्याय 9 वाक्य 6. देखून पवित्र पुस्तकान आमी पळयता असली वखदां वापरलेलीं आनी गूण केल्लें तें घडीत आसा. देखून जेन्ना हांव गुळयो काण घेता आसतना, जे हांव आस्पत्रेक वता आसतना वा एक इंजेक्शन काण येवचे पयलें ल्हानशें एक मागणें कर, देवा ही गुळी हांव काण घेता, दैवीक वयस म्हाका तूं गूण कर म्हणून. देखून सबारांची संवय आसा वखदां काण घेवच्या पयलीं ल्हानशें एक आनंद बाप्पा एक ल्हानशें मागणें करतात वा देवाचो उडास काडटात. कित्याक म्हणल्यार ह्या वखदा वरवीं म्हाका गूण जावची सकत मेळोवन दी म्हूण देवा कडेन मागात तुमी. देखून आमी मस्त जाणा विविध पिडे खातीर आमची गुळयो काण घेता जावंक बरो, सकाळींचे, दनपाराचे वा सांजेचे. हे गुळयो काण घेता आसतना देवा कडेन आमी मागया, देवा ही गुळी कितें काण घेता हांव, ही तुज्या जाणवायेन जाल्ली ती, ही गुळी काण गेल्ल्या वरवीं म्हाका दैवीक सकत मेळोवन दी म्हूण सोम्या लागीं मागो. आनी दुसरें, मोगाळ भाव भयणीनो, निमाणें कितें आसा, आमी हेरां पिडेस्तां बसोत मागोवंक जाय. 100 जाणांनी आरिगाराक पाक्यात तावन सकला देवयलें घडीत मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 2 वाचता आमी. म्हणजे जेन्ना आमी हेरांच्या गरजेक पावता, हेरां पिडेस्तां बसोत मागता वा हेरांच्या पिडेन पडलेल्या वेळार ताची भेट करता वा इल्लीशी कुमक करता, खंडीत जावन ती भलायकी ताका मात्र न्ही ती म्हाकाय मेळटा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, बारपोटी एक आवय आनी बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर कितलेच कश्ट सोसूंक तयार आसता.
सॅक्रिफायस करूंक आयती जाता. देखून म्हाका देवान दिल्ली कांय ल्हानशी पिडा वा व्हड पिडा कांय म्हजी सस्निकाय पळोवचे खातीर जावंकी पुरो, वा देवा कडेन म्हजो भरवोसो वाडोवचे खातीर जावंकी पुरो, वा विविध कारणां खातीर असली पिडा देवान म्हाका दिल्या जावंक पुरो. देखून देवाच्या कुशेक खालती मान घाल. कितें पिडा देवान म्हाका दिल्ली आसा ती देवाक आमी भेटोवच्याक, आनी कितें वखदां म्हाका दिल्यांत त्या व्यक्ता मुखांत हांवें काण गेल्ल्या मुखांत जेजूची दैवीक सगत म्हाका मेळचे बसत ह्या मिसा वेळी प्रत्येक रितीन देवा लागीं आमी मागया. आमची पिडा शिडा सोम्याक आमी समर्पुया. सर्व आमचे मोगाळ बापा, ताणे जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतून ताचे तुझे बेसां. जिसून भेटेलो खुर्सार प्राण, आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पेल्या दयामी उदार जावच्या, आदार दी तुझी माया मोगा. सर्व आमचे मोगाळ बापा, ताणीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो ताचे तुझे बेसां. स्वीकार कर आमकां तुज्या भुरग्यांक, निरासन लाभून आमच्या भावार्थान, तुझ्या पुताचे साक्षी जावच्या. सर्व आमचे मोगाळ बापा, ताणीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो ताचे तुझे बेसां. तुझ्या बाबा विणीन म्हज्या तुमचे बलिदान सर्व पवित्र देव बापाक म्हणत असलें जावं दिवन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दवाक सरेस्पर मानून घेवं. तुझ्या बाबा तुझ्या भुतान दिलेली जिविताची वाड आपली करून भाग्यवंत लोरे जमनीत पडलेल्या गोवाच्या कण्यावरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्वा करीनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावर महिमेवन जालो आणि पवित्र सभेक सभांपेक दिवंक पावलो. या स्मरणान आमी संवसाराच्या सुरणे बसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे एक सोबे हासूं तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांतय उबारता. सर्वेस्ववाक आमचा देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाबाक सर्वपद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निती सानी आमचा फैद्यासो. सालो रेस तुझ्या भक्ताच्या मना की बराब संभ्रमंग तुझ्या भविष्यवेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां देर दिता आणि ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मगण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dărbaran să se vezi portu. Sărganii somța, părla tucea, vei baba. Ur săgi tu ca ce,
सर्वेस्पराचे नावी एकाच सगी तुकाच सगी तुकाच बाबा कडूस तूं पवित्र तूं सगळी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजें ताम जेजू क्रिस्त आमच्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता उदय दिदान असतंत पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्या की एक आशा भरता तूं जमयत आसाय देखून बाबा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटवच्या काम्यातल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत सोंचाक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच बरी जबान तसनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी इतलें पियात ती म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी सुस्नी कराचे रगत पातकांचे बक्षण मेळशाक तुमचे बसूत सुमेस्त मनुष्य बसूत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडसा करात Bauta sugut pergatuja. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन तो आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सौम्या जिसू आम्ही अत्रेता बाबा आमच्या सुटीने बसतो तुझ्या भूतान ससल्या कष्टामर नसो तुझ्या आनंद भरीत पुन्हा चिवनपण असो आणि सर्गात सुटण्यासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तेच बलिदान तुका समर्पिता छे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्ट घाल सुटल्या तीच बली आतां पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाल दिश्ट घाल तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पुसताय तांकां पवित्र आत्म्यान भर जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका पेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरयेच्या तुजो पती भाग्यवंत सुजेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूताच्या आनी वैभव विरक्त साक्षांच्या सालोरेसाच्या आनी सोमेस संत भक्ताच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजे इश्टगात मेल्ली तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसूर तुज्या पवित्र सभेक बवाडतांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसारांत अंतरल्या सोमेसांक मैपसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बुरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मनाक सर्व वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमयांचे केले मागणे संगता आमी उणवया
आमचं बाबा सर्गीच्या येना भविष्य तुझे कशी सदा जाता तुझी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आणि आम्ही आमची सुकलेल्या मशिदा तशी आमची बदका मागू आणि आमकां तडे पडोवन दिवं नाका वाईटंतले आमकां सर्व ईश्वरा सर्वाईटंतली आमकां निवादे कोण्याच विता सवस्त काय आमकां दी सर्गींच्या बागणी आमच्या सर्वंद राज्य जुकडी इस्तचे येणे बरोबर शानत्रिकलांक आमकां उदार का कोळतीन सर्वात कली सुटे आणि सर्व आकातांतली वाचय कित्यार सोरकी पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या आसा तुम्ही या जेजू क्रिस्ता ज्या दंडता म्हणणे तुमकां आठवणी दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचे नेम पुण्य पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कशे प्रमाणे ते कशांती देणे कोटान सांबाळ जी येताय राजवसलयता एक सुसनाच्या सुसनाक समयाची शांती सदां काल तुमची सुव्या असो एकामेकाची तोंडां पळोवन समयाची शांती पाटयात देवाची शेळी संसाराचे पाप हरतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप हरतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती ही देवाची शिली संसाराची पाप करतात शिलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी सुमया जेवतरांचे बाक म्हाका भोवना तिका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तू मोच्या काळजांत अत्रिक्त हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोच्या आत्म्यान मोगान तुज्या दर्यांतूं भर म्हाका आज तुजे सोम्या जिवीत दिता आत्म्याक मोज्या ते पोशण जाता सेवता जोडे काढ तुजी येता तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता ये जेजू ये तूं मोज्या काळजांत अत्रिक्त हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोज्या आत्म्यान मोगान तुज्या दर्यांतूं भर म्हाका तुजे सोम्या अत्रिक्त पिवन आमर जिवीत म्हाका दिता सोडून सो अत्रिगान पिवक सेवता तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता ये जेजू ये तूं मोज्या काळजांत अत्रिक्त हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोज्या काळजांत मोगान तुज्या दर्यांतूं भर म्हाका ये जेजू ये तूं मोज्या काळजांत अत्रिक्त हांव सोम्या सेवच्याक तुका राव जेजू तूं आज मोज्या आत्म्यान मोगान तुज्या दर्यांतूं भर म्हाका
सांताच्या स्वागीचेसु तुका हावन दिता भक्तीपोणी तुका जेसू हसून गाविता सुमी देव मोजो सडवंडार मोजो आयलाय मोचे घरी जावं सैरो पत्ती हांव तरी इसालाय मोजो तुझे तस्तो मेळसो नागुसो परदांताच्या स्वागीचेसु तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू हसून गाविता प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमचा मगाळ बाबा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमगाच्या जेवणावर मी भाग्यवंत लरेसाच्या काळज बरी आमची काळजां दुर्बळ भाऊ बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपद्राव उघड जागरजां बाबा आमचे हात पाय सुसुडीत कर दुबळ्याच्या आणि आणीत भक्तल्याचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि या कबसत कस मरण लेगूंक सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुझ्या बता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं तुमचे सवे आसूं सर्वदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन याच क्रिस्तुचे शांतीन तुमकां धडता देवाची ओळख आजच्या दिसाचे आराधन आणि मिसाचे बलिदान भेटून देवाच्या उतराचे नियाळ दिले मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो फिरगस फिगार मुक्का तांकां तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाची तेरसाची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं आनी दान दिल्ल्यांच्या वातेचेर बेसांव आसतले सर्गींचे बोधायळा बापा ह्या दिसाक आनी घडयेक तुका आमी अर्घां दिता आमकां तुजे उदारपणाचे देण्या फावो केल्याक अर्घां दिता ह्या पवित्र सालोरेसाच्या पुणशेतांत हांगासर दान दिवंक आयिल्ल्या मुर्दम्याचेर जेवणाचेर वंतिके दिल्ल्यांचेर आनी हांगासर फिरजेंत दिल्ल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता तो वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी पेटो आनी तांच्या हर एक अंतकारांत हांव तांकां नितळ करूं आनी पयस करूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां हांव विनंती करता प्रधान याजकान वाती वर्णून आतां नांव आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां आमिश शल्डाना पक्षीकेरे आमिश शल्डाना पक्षीकेरे स्टीवन आनी प्रिमा सिक्वेरा किन्निगोळी स्टीवन आनी प्रिमा सिक्वेरा किन्निगोळी रोशन कॅस्टलिनो मुदरंगडी रोशन कॅस्टलिनो मुदरंगडी क्लिंटन के एफ होन्नावर क्लिंटन के एफ होन्नावर सुनील अंजली कॅस्टलिनो मूडबेळे सुनील अंजली कॅस्टलिनो मूडबेळे लॅवी डिसोजा शिरवा लॅवी डिसोजा शिरवा सिसिल पेरेरा चर्च बी सिसिल पेरेरा चर्च बी लेनिशा पेरेरा किन्निगोळी लेनिशा पेरेरा किन्निगोळी रोनाल्ड सविता फेर्नांडीस कुंटल नगर रोनाल्ड सविता फेर्नांडीस कुंटल नगर प्रिसिला वेगस पेरमनूर प्रिसिला वेगस पेरमनूर जॉयल रितेश अपोस फजीर जॉयल रितेश अपोस फजीर यूनिस डिसोजा फजीर यूनिस डिसोजा फजीर ऐसे मुर्दोमो सेलेस्ट एंटनी सेलेस्टिन पिंटो चर्च ये एंटनी सेलेस्टिन पिंटो चर्च ये जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या गामानाक भक्तिकांच्या गामानाक
आनी हे विक्षण करतल्यांक नोवेन 16 तारखेर तावन आराम जाता 9 वरार आराधन 9:30 वरार मीस उपरांत पिडेस्तां खातीर आशिर्वाद सोनवारा 26 तारखेर 24th 24 तारखेर पिडेस्त हाडटा जाल्यार 24th त्या दीस आयताराच्या आदले दिसा सोनवारा 9 वरार तांचे खातीर आराधन मीस पिडेस्तां खातीर विशेष मागण्यो आसतले हे 24th मात्र पिडेस्तां खातीर आनी हांगासर येवंक आसादी जाल्ल्यांक ताचे उपरांत दया करून आमचे लागीं विनाती करनाकात आपूण हाडूंक जायना कोणाकी पास दिवंक जायना पुलिसांनी स्ट्रिक्ट सांगलां देखून परत आनी परत तुमच्या लागीं विनंती करता पिडेस्तां खातीर 24th खातीर मात्र आपूण हाडा प्रायस्तांक 24th खातीर आपूण हाडा कोणीय आश्रयांत आसात आनीकूय आसात तांकां 24th दीस विशेष फेस्ता वेळार आमी करचे मागणे आनी फेस्ता वेळार आमी करचे तो संभ्रम फेस्ता वेळार देवाक दिन वाचूचें कार्य त्या दीस चलता देखून 24th दीस मात्र आनी आयतारा दीस 3 वरांच्या मिसाक भुरग्यां खातीर मागणी आसतली ही तुमच्या गमनाक दया करून ही खबर कोण ही पळयता आनी कोणाक हे खबर पावता तिलसिया देव बरें करूं. Patron Santa Loresa बुरवोशातो आमच्या तुझेशी धावून येता भक्तीन वंदिता गरजांत आदार तुजो दिवण परतना. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ಏಸೈತವನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲರಸ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯರಸ ಬವರ್ತಗತೀರ್ ಕಠಿಣ ಕೋಸ ಸಂಜುದಿಲ್ಲ आयकमचे कलते मागणे वरत्या पत्याने आम्ही तुझे सरशी आयल्या जीव बवार्थ तिर बरवस देवासो आनी आमच्या पेलसो करमोक आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जाव निष्काळपण आमच्या थंय परजळाशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दोबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबवडत्यांक आनी बवडतान शेडिल्ल्यांक सर्गीन सबूज वाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात 100 जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत सर्जरी सक्सेस जाल्ल्या पासत प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत बरें काम मेळिल्ल्या पासत कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जाल्ल्या पासत डिप्रेशन समस्येंतल्यान गूण जाल्ल्या पासत एंट्रन्स एग्जाम पास जाल्ल्या पासत सर्पसुत्तू गूण केल्ल्या पासत काजराची कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ब्रेनाचे स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर परगांवांत काम मेळिल्ल्या खातीर पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसूक मोच्या काळसा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसूक काळसा. सांत लोरेसा मरिफात आमी मागया. सांत लोरेसाच्या मजतीन 127 जाणांक बरी भलायकी मेळो 19 जाण्या भुरग्यांचे देणे लाभूंक 50 कुटुंबांनी शांत समाधान हाडूंक 11 जाणांक विजा मेळच्या पासून 50 आनी 1 जाणांक बरी सैरीक मेळोवन 40 आनी 1 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवन 12 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांत पयसा 15 भुरग्यांनी चडाळ उलोवंक सांत लोरेसाच्या मजतीन 70 आनी 4 जाणांक बरें काम मेळोवंक 14 जाणां जोड्यांक काजरी जेवेत बरें जावं तुजे लागीं मागता आयका आमकां. दया दाखय सोम्या
दया दाखयतो सालोरे सचा मजते दया दाखयतो सांतलोरे सचा मजतीन 9 जणांची आर्थिक समस्ये परिहार जावं 28 जाणां परगांवांत बरें काम मेळोवंक 16 जणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावं 17 जणांची कॅन्सर पिडा 8 जणांची एलर्जी 30 आनी 9 जणांच्या हात पांयांचे गांठी दुगूण जावं किडनी पिडा लिव्हर पिडा आनी शिरांची पिडा गूण जावं 21 जाणांक बीपी शुगर नॉर्मल जावं गुडकातावन सुटका मेळोवंक 9 जणांची दोळ्यांची दिसपाटी मेळोवंक 2 बँकाचे लोन मेळोवंक 20 आनी 13 जणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 16 जणांचे घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक सांतलोरेसाच्या मजतीन 14 जणांक बरें जागो मेळोवंक 13 जणांक बिझनेस बरें जावचे खातीर तुजे लागीं मागता आयकामका दया दाखय सोम्या दया दाखयतो सालोरेसाच्या मजते दया दाखयतो सांतलोरेसाच्या मजतीन 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 8 जणांचे मन परिवर्तन जावं 9 जणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 17 जाणांक रीण फारीक करूंक 11 जणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक 8 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 6 जाणांचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 14 जणांचे पॅन कार्ड दिवंक 6 जणांचे पोट दुख 7 जणांची उस्मोड मायग्रेन सायनसाची पिडा गूण जावं तेगाच्या आंगार पडिल्ली कांता केसोळी सामकुळां नपय जावं हे विक्षण करतेल्यांक सांतलोरेसाच्या मजतीन हांगासर येवन मागतेल्यांक ह्या पवित्र तळाची सौर योजना फळां बरी जावन यशस्वी जावं हातीन दवरलें काम पोंताक पावोवंक देवाची विशेष आशीर्वाद लाभोवंक 16 तारीखेतावन सुरवात जावचे नोवेनाचे कार्य 5 दीस रातीचे पेस्ताचे कार्य देवाक महिमा दिवच्या व्हडा महिमेक आनंद दिवंक तारण जोडूंक हांगासर येवच्या भक्तिकांक आशीर्वाद कृपा बरी भलायकी लाभो तुजे लागीं मागता आयकामका दया दाखय सोम्या दया दाखयतो सालोरेसाच्या मजती दया दाखयतो सांतलोरेसाच्या मदतीन विशेष ते सवांग घेवन ब्रिस्टन पिरेरा म्हणलो आयसीयूंत आसा ताका बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचे पांयांक बोळ मेळोवंक लिशा म्हणल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक ब्रेन ट्युमरांत ऑपरेशन जाल्ल्या खातीर आनी कोण आस्पत्र्यांत विशेष तरान कश्ट केल्या खातीर वजन भोगतेल्या खातीर बंदडेंत बंदपसंत आसल्या खातीर सुटका मेळोवंक विक्रम म्हणल्या तरणाट्याक एका चलयेतावन एका बायलेतावन सुटका मेळोवन ताचो फुडार बरो जावं देवाच्या आदारान ह्या पवित्र तळार येवच्या सरभक्तिकांक आदार समाधान शांती संतोष आनी सुटका लाभोवंक ह्या पवित्र तळाचेर जावच्या कामां बरेंपण जावं सर्वांक आशीर्वाद मेळो तुजे लागीं मागता आयकामका दया दाखय सोम्या दया दाखयतो
सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखयतो ಕರ್ತರಾದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಜಾಗಡ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಬಂಧು ನಗಲೆಗ್ ಭಕ್ತಾದಿ ನಗಲೆಗ್ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಡಿದಿತ್ತಿನ ಗಲೆಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೈಕಾರಗ್ ಬಲ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಗಲ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವ ಕೋರಿಕೆನು ದೇವೇರಿಕೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ದಾನಿನಗಲಿಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಹಿತಚಿಂತಕರನೆ ಸೇವಕರಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿನಗಲ ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಆದಿನಗಲೆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಎದಕ್ಕೊಂದು ನಟ್ಟುವ ಓ ದೇವರೇ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕೆಡೆ ದಯ ತೋರಿರಿ ದಯ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्त आमचे जीवन बगी मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा होगडसूनचे बग आमकां समेस्तांक फोव कर आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां शांत लोरेस मारतीरा आम पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचो प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेस्तान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जायत वरांचें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कँड आमी पालवाशें कर म्हणलें मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां पिडेस्तांचेर आशिर्वाद प्रधान याजाक सोलोन व्हरतलो Sumierzenowi amsuada. ताणे रचला सर्ग आणि संसार Sumiadai naik moje magne. आणि म्हजी भोग तुझे सरशीन पावो Sumi tumche sove hasu. तुमचे सोबे आसो Ratuyak सर्वद्वेदराणी ससन देवा तुझे गुण करची सगळ्यात पिढीस कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुझ्या वर्ग्यांक तू आशीर्वादित करताय निवडा मगान सांभाळताय या तुझ्या विश्वासी सागरांचे दयाल दिस्त घाल पदकाक शिक्षा जावन रेवटलेल्या सर्वांत पसंती तांकां सोडय मतीचे आनी कुडीचे सब दूख तांचे तम पयस कर तुझ्या गणित का कोलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता आसनालो रेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बसलिकांत तुझ्या दैवीक साहस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली ददोसकाय तांची जावन दी आनी अशें शांत जोडली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्याने देखील प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचे आनी महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राबो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राबो आनी तुमकां तो सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो राबो तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो राबो तुमकां राखूं आनी तुमच्या वयर तो राबो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्वद्वेदा देव बापासो आनी बुधासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदां काळ राबूं आमेन सर्गीचे सर पदवेदरा बापा
पवित्र उदकान आमी मागतना चोर आमची पातकां घूट जावं हे पवित्र उदक पडिल्ल्या हर एकल्यांक सुटका मेळो पातकाचे बोगसणे मेळो पवित्र तेलान बावडतान मागल्या हर एकल्यांक बरेंपण जावं दी देवा सांत लोरेस बापा देवा लागीं माग जेजू लागीं माग तुका दिल्ल्या त्या विशेष आजापाच्या पदवेन हर एकल्यांची पातकां बगसूंच्याक देवाची काकूळट मेळच्याक आनी पवित्र तेलान मागल्यांक बरेंपण मेळच्या खातीर देवा लागीं माग देखून आमी उबे रावया पवित्र आत्म्याची गितां मारिफात ह्या पवित्र उदकाची कृपा मागया मोन मोचे नितळ कर पाप मुझे निर्मळ कर मोन मुझे निर्मळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मोन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे निर्मळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे काळतें कर जीवित मुझे बळें कर काळीज मुझे जीवित मुझे बळें कर काळीज मुझे काळतें कर जीवित मुझे बळें कर काळीज मुझे काळतें कर जीवित मुझे बळें कर मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे मुझे तेजिए मुझे तेजिए दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिवेक मोच्या लगाते दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिवेक मोच्या लगाते कानान मोच्या उतरांक घाल मोडान मोच्या सणवाय घाल 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 मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए हातांक मोच्या बोळ दी कामांक मोच्या बोळ दी हातांक मोच्या बोळ दी कामांक मोच्या बोळ दी पायांक मोच्या सांबाळवर जिणी मोजी सुपड कर पायांक सांबाळवर जिणी मोजी सुपड कर पायांक मोच्या सांबाळवर जिणी मोजी सुपड कर पायांक मोच्या सांबाळवर जिणी मोजी सुपड कर मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए Patron Santa Loresa परवशातो आमच्या
तुझे सिदावर येता भक्तीन वंदिता गरजा आदार तुझो दिवण परता पात्रोन सांता लोरेन्सा बुरवोशा तू आमच्या तुझे सिदावर येता भक्तीन वंदिता तुझो दिवण परता साक्षी झालो करून जीवर पिलो रक्ता संस्कुरो सोडो पावलो बुरवोशतो आमच्या तुझे शिदावर येता भक्तीन वंदिता दादार तुझो दिवण परता पात्रोन सांता लोरेन्सा बुरवोशतो आमच्या तुझे शिदावर येता भक्तीन वंदिता गरजा आदार तुझो दिवण परता मुगाळ पुत्र सोवे अंवर मोरी आशीर्वाद जेसूच्या बोबोईत काळसा आम्हा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आम्हा बसत विनंती कर येशूचे कृपेन येवंक आमचे देवा आमच्या आदिस्मरणते बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.